आमच्या खातीर मुनशा मदलो व्हरत्या देवान नी व्हडलो लोक भितर सोरता यादीक आमचो नोमान देव म्हणया वैभव महिमा व्हरत्या देवान नोमान देव म्हणया वैभव महिमा व्हरत्या देवान देवानोवान आमचे मुखार आमच्या नोवान देवा मुखार उबो आमच्या सोलां गोंयांत नोमान देव म्हणया वैभव महिमा व्हरत्या देवान नोमान देव म्हणया वैभव महिमा व्हरत्या देवान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमची सगळी आसूं. तुमची सगळे आसूं. भयणी भावनो मागीर मोगाची उपकार तुमकां आजचे मिसाची भेटीक देवाचें आजीरपण आमकां भोगुया आनी सगळे ताचे देण्या खातीर ताका आमी आर्गां दिवया. हे मिसांत आंतून जुजे आल्मेदा हे आमचे बाब असत मागुया सर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन आपले विसवान घेवन तशेंच मागुया आज आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटा क्राबेरू आनी सेवेरिना लॉपीस तांकां देवान भरपूर आपले कृपेन आनी आशिर्वादांनी भरूंक मागतना आपलो वाडदीस समारंभात हेनरी फेर्नांदीस एडम फेरांव फेल्टन कॉस्टा गिलबर्ट फेर्नांदीस तांकां कुडियत्म्याची भलायकी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर पडूंक ह्या मिसांत मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून जाणान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गूढ अपराध. हे सौभाग्यवन सुदांचन कुवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. आमची एक एकल्याची इंतेसांव एक एकल्याची गरजो बापाक उबारुया. ताचो शासनीक मोग आमी चाकून हे मोगाक आमी आमचो जबाब दिवंक मागुया. सर्वेश्वरा आमचो बापा, तूं सगळ्या देण्यांचो रुसदार आनी दोनी तुजे असल्या दुनयांची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदांच संतोष मेळोसो कर. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो दिवची सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूट चलयता सासनांच्या सासनान Amen. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवान सिंहासनार बसला ताच्या उजव्या हाताक एक कवलो देखलो. दोनूय अर्दांनी ताचेर बरयलोलें आसलें आनी 7 शिक्के मारून तो बंद केलोलो. आनी हांवें एक खडेगान देवदूत पळयलो. तो व्हडल्यान असो आरडलो, कोणाक हे शिक्के फोडूंक आनी कवलो उगडूंक ताकत? पूण कोणूच स्वर्गार न्हय म्हूण संवसारांत आनी संवसारा खाला पर्यान कवलो उगडूंक करूंक आनी वाचूंक शकता तसलो मेळूंक ना. कवलो उगडूंक आनी वाचूंक पुरतो कोणूच मेळूंक ना देखून हांव दुकानी रडलो. तेन्ना जाणट्या मदल्या एकल्यान म्हाका म्हणलें, रडूं नाका, पळय, जुद्याच्या कुलांतल्या शिनवान दाविदाचे कमरेन जोयत व्हेलें तो कवलो आनी ते 7 शिक्के उगडूंक तो शकता. तेन्ना सिंहासनाच्या माजार 4 जिव्यां रोसनां आनी जाणट्या मदें एक मेंढरो उबो आसलोलो हांवें पळयलो. मेंढरो जिवेशी मारलोलो दिसतालो. ताका 7 शिंगां आनी 7 दोले आसले. हे दोले म्हणल्यार संवसाराक फाटयलोले देवाचे 7 आत्मे. फुडें सरून मेंढऱ्यान सोदरेर बसलोल्याच्या उजव्या हातांतलो कवलो घेतलो. ताणें तो घेतलो तेन्ना 4 जिवेय रोसनां आनी 24 जाणटे मेंढऱ्या मुखार सोरपूत पडली. हांतले जोण एकल्या लागीं एक किनोरी आनी वखदांच्या मागण्यांची दुपान बोल्लोलीं भांगाराची आयदनां आसलीं. तांणी एक नवें गीत गायलें. कवलो घेवंक आनी ताचे शिक्के फोडूंक तूं पुरतो, कारण तुजो जीव काडलो आनी सगल्या कुलांचें, भासांचें, पोरजांचें आनी राष्ट्राच्या मनशांक तुज्या रक्ता उदेशी तुवें देवाक घेवन दिलें. आमच्या देवाची सेवा करूंक तुवें तांकां एक यान्निकी राजकूल केलाय आनी ती प्रितूम राज चलयतली. देवाचें उतर रे. देवाचे वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुवें आमकां देवा एक यान्निकी राजकूल केलाय म्हणुया. तुवें आमकां देवा एक राजकूल केलाय. सोरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांच्या सोबेन गुणगुणात. ताचें किर्तन करात. तो आपल्या रोसनार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचो पूत धुवो आनंदान उलासूं. जबाब, तुवें आमकां देवा एक यान्निकी राजकूल केलाय. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताच्या मुखार वाजोवन कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब, तुवें आमकां देवान एक यान्निकी राजकूल केलाय. आपणाक मेलोल्या जैतान भोग संतोशभरीत जावं आनी कुशालकायेच्या उल्हास सोडून देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं. ताच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब, तुवें आमकां देवा एक यान्निकी राजकूट केलाय. उद्गार सगळी उबी रावया. आज तरी सर्वेस्पराचो तालो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात.
Solvesporak, soise, solvesporak. Solvesporak, soise, solvesporak. Solvesporak, soise, solvesporak. Solvesporak, solvesporak, soise. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू जेरुजाल्याक लागशीं पावता पावता शार नदरेक पडटोच ताचे वयर दुकां गळोवन ताणें म्हळें, तुका दिल्ल्या ते दिसा तरी तुका संस्कायेक पावयतल्यो वाटो तुवें मात ओळखून घेतलेल्यो जाल्यार, पूण ना, तुज्या दोळ्यांक त्यो लिपलेल्यो आसात. वय तुजेर असले दीस येतले की तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी कोर्टां बांदतले, तुका वेडो घालतले आनी सगल्या वाटांनी तुका भितरले भितर चेंचतले आनी तुका आनी तुजे भितर आसतल्या तुज्या भुरग्यां बाळांक दोनी रापटितले आनी फातरार फातर दवरचे नात, कित्याक देव तुजे सुरी आयलो तो काळ तुवें ओळखलो नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणली तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, एका खिणा भितर आमच्या दोळ्या मुखार जायत्यो यादी येतात. कसल्यो यादी? एक आवय आपलो भुरगो चेडो चेडूं वांकड्या रस्त्यार पावलां, वांकड्या रस्त्यार तांची पावलां पडल्यान रडटात. जायतीं भुरगीं सांडल्यांत कित्याक तांणी आपल्या आवय बापायचें आयकलें ना. तांकां दिसलें आवय बापायन फकत तांकां हें कर तें करिनाका म्हूण सांगचेंच, पूण कितें करूंक जाय आनी करूंक ना ताचो ताराव तांणी घेतलो आनी ती जिवितांत फसलीं. आनी आवय बापूय रडटात आपल्या भुरग्यां पासून. बांबुडीन आयचो देखावो शुभ वर्तमानाचो जेजू रडटा. जेरुजालेम शाराचेर नदर मारून जेजूचे सैम असले नासले. ही वॉज ऑलवेज फूल ऑफ जॉय, एन्थुजियाजम, हॅपी. लोकांक पळोवन खुशाल जेजू. पूण आज जेरुजालेमच्या शाराचेर नदर मारून रडटा. भाग्यून लुका सांगता, दुकां गळोवन ताणें म्हळें, जीजस क्रायड. आनी हाचें कारण जावन आसलें भाव भयणीनो, पीपल ऑफ इज्रायल वर ए चोजन पीपल बाय गॉड. देवाची अपुरबायेची पोरजां आसली. सगल्या लोकां मदीं देवान इज्रायल पोरजेक विचून काडलेली. तांचे प्रवादी, तांचे राजा, तांचे जजीस काय बरे भाशेन देव इज्रायल पोरजेचो मोग करता. अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. कितलो मोग ताणें केलो हे पोरजेचो आनी करीत आसलो. आनी हे पोरजे खातीर आपल्या पुताक जेजूक धाडटा. आपल्याची वाटो, आपल्याची अजुणें कोडीत करून. कितलो मोग देवाचो हे इज्रायल पोरजे पासत आसलो. आनी जेन्ना जेजू येता संवसारांत बापाची खात्री दिवंक मोगाची, अजून देव लोक ताका नाकारता. They not only reject him, despise him,
दे वॉन्ट टू एनिहिलेट हिम, ताका मारूंक सोदतात, मारतात ताका. नाका तो, हे मातच्या आदी नाका तो आमकां. देखून जेजू म्हणटा देवाच्यो वाटो तुमी ओळखल्यो जाल्यार, जेजू म्हणटा एक कोंबी आपल्या पिलांक एकठांय करता, आपल्या पाकोट्या कला सांबाळटा, ते भशेन हांवें तुमकां एकठांय करूंक पाकोट्या कडेन सांबाळूंक प्रयत्न केले. भाव भयणीनो, इस्रायल लोकांची गोत जायते फावटी आमची. वी टेक सो मेनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड. So many things in our life we take for granted. जुदे लोकांमध्ये तशेंच जालें. आनी देखून तांणी मेसियास देवान मागलोलो, ताका न्हयकारलो. आमची चाल अशीच कितें, देवाची तांबून आसतना बेसांवां, आशिर्वाद, बरेपण, मोग आमी अनुभवता. And we become cold, indifferent, lethargic in our spiritual life. We should have been even ever more eager to be in close touch with God. देव ताचें बरेपण कितलें सोबीत, कितलो तो आमचो एक एकल्याचो मोग करता. पूण आमी टॅपीड, इंडिफरंट अशें जाता, भोव करून आमच्या आत्मीक जिवितांत. बाबूणी आसली खंय एक बायल, ती इगोजेक वचपाची खंय सोडून दिलें तिणें, वचना जाली. एक दीस खंय पादविकार तिका जाप दिवंक गेलो, तिची खबरेक गेलो. थंडयेचो काळ आसलो. तिच्या घरांत खंय गोरमी सांबाळूंक कोडशे आसले उज्याचे, आनी ती थंय बसून आसली. पादविकारूय थंय बसलो आनी तें सांगलें खंय खबर मात घेतली आनी सांगलें, तूं येना कित्याक इगोजेक, कित्याक सोडलें तुवें देवाक, कितें केलां देवान तुका. आनी ती खंय भरपूर रागार जाली पादविकाराचेर. म्हणून कितें मेळटा इगोजेक वचून, कोलो फायदो मागणी करून, हांवें सगळें सोडून दिलां, हांव आतां बरी आसा. तेन्ना खंय त्या पादविकारान चिमटो घेतलो आनी जळटो कोळसो खंय उज्याचो काडलो आनी भायर दवरलो. आनी सवकास सवकास खंय तो उज्यान भरलेलो कोळसो खंय सवकास सवकास ताचो उजो निवत निवत गेलो आनी थोड्या वेळान तो खंय बेश्टो कोळसो जालो. तेन्ना खंय ते बायलेक कळ्ळें, हो पादविकार आपल्याक कितें सांगूंक सोदता. भाव भयणी, देवा विणी आमी असलो उजो नासलेलो कोळसो कसो. आमच्या आत्मीक जिविता विणे आमी मेलोलीं कशीं. आनी देखूनच भाव भयणीनो, जुदीव लोकांक घडलें तशें आमकां घडूंक जायना. ती एके भाशेन देवाक विसरलीं. देवान तांचे सगळें कितले चमत्कार केले, कितें केलें ना देवान तांकां. आनी जेन्ना ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो, ताणें ताकाय सोडलो. देखून जेजू रडटा, दुखांक उडयता. येवची आसा ती व्हडली वरिश्ट झूज जुदीव लोकांचेर येवचें आसलें, ताचे विशीं जेजूची काळीज दुखता. आनी आमी जरी तर गेल्या इतलें सोबीत तांचें देव मंदीर, फकत एक उणूट आसा, ताका वेलिंग वॉल म्हणटात. कितलें सोबीत देवाचें मंदीर आसलें.
आजूदी लोक थंय वचून तकली धाडयता त्या उंटीचेर रडटा आपली पातकां, कित्याक तांणी देवाच्यो वाटो वळखल्यो नात. तांणी देवाच्या पुताक मेसियासान सोरवुंडार म्हूण मानून घेतलो ना, आपुणूच दारून काळजाची जाली. सोडवणाराच्यो वाट्यो तांणी मानून घेतल्यो नात. भाव भयणीनो, अशेंच कितें आमचे हिशोबेन घडोना जावं. आमच्या उत्मीक जिवितांतल्यान आमी देवाक आनी एकामेकाक लागीं सरूंक आज त्याच जेजूची कृपा हे मिसांत आमकां मागून घेवया. भेटोवने वेळार गायन गावया C31 संवसारांतल्यो मोनजात भेटो पेज 41. C31 पेज 41. संवसारांतल्यो मोनजात भेटो तुका सायबा नवजा साल्यो इतल्यो जाल्यो आनी हलक्यो ओगोनिका खुश्यो मानल्यो तुज्याच मोगाळ पुर्ताक धाडलो matki saiman nagni soilo tons petuga gorda bolo ani amshuga butero tujas mogar putak darlo matki saiman nagni soilo tons petuga gorda bolo उबी रावया. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. शेतांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन मोगाळ बापा, तुजो सासनीक आनी तांबून आसलेलो मोग दिसाचे दिसाक आमी अनुभवता. आम्हा तुज्या भुरग्यांची तूं जोटणाय करताय. आम्हा तुज्या भुरग्यांक तूं राखता आनी सांबाळटाय. अदीक आनी अदीक तुज्यो वाटो आमकां दाखय आनी तुज्या स्वताच्या आनी जिविताच्या मार्गार आमकां चलय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोरपदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तूं देव भोव मोगाळ आनी काकुत्सार. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजे वेंगेन तूं घेताय. पोत्तून पोत्तून आमी तुजे सोशिली पयस सरल्या, तरी आमकां तुज्या भुरग्यांक तूं सांडिनाय आनी सोडिनाय. बोगोर तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं केदींच मोडून वचो तसले संबंदान तूंच मनशा कुळाच्या कुटुंबाक एकवटलाय आनी आमकां दिसाचे दिसाक दिताय काल कुरपेचो वेळ तुजे वेंगेन परत येवचो, वेळ तुजे लागीं बोगसणें मागचो आनी आमचे चूक करतल्यांक आमी काळजांतान बोगसूचो आनी वरवीं जेजू वरवीं आमी नवी जावचो. देखून अजाप जावन आनी दिनवाशी काळजान सर्गीच्या दोलबरांच्या एकवटान तुज्या मोगाची आमी वाखाणणी करता आनी तुजी मोगाची भुरगीं कशी आमकां आपणावंक जेजू वरवीं आमची सोडवण केल्या देखून तुजी स्तुती एकाच तळ्यान आमी गायता.
बाप्पा करस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची म्हजे दुनिया आनी म्हजे देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासनीक करोराचें हें रगत. पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुरपूर गुटया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रज्वलपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा की प्रितुमीचेर विस्तारलेली जी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान, सगळीं यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्ता तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिशा बिटींत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनमृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जिवताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक देव. आमचो मोगाचो पाय, आमी कितलीं असूख जालीं, कितलीं ताची सोयशीनी पयस जालें देखून तो आमकां रावता. ताचे बेगीन आमी आयलोलीं ताका जाय. केन्ना केन्नाय आमचे दारुणायक लागून ताचेय दोळ्यान दुकां, कित्याक तो आमचो पाय, तो आमकां सुपुल्ले बाळांक कसो राखता. हांव तुमकां केन्नाच विसरचो ना. एक आवय पुरान आपले कुसव्यांतले बाळकाक विसरत, हांव तुमकां विसरचो ना. हो देवाचो सासनीक मोग आज अनुभवया आनी ताच्या मोगान जियोंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय संकायो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता.
तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपात कंदी सुटोय आनी सोरवाकतांतली वटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन जांभळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र विचार बावडताचे दीस घाल. तुजे प्रमाणे तिका शांती दी आनी त्यो सिकाय कोटांत सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जीवन जेजूची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. जेरुसलेम देवाचें पवित्र शार. जेजू जेरुसलेम शाराचो खूब मोग करी. शांतीचें शार, पवित्र शार. हे शाराचेर नदर मारून आपली दुखां गुडयलो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येदाच्या जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटून घेतिली आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया. D7 देव जाता मनशाचे कान पेज 50. D7 पेज 50. देव जाता मनशाचे कान लिपलो
प्रार्थुया. प्रिय बाप्पा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आज तुवें आमकां वांटो दिलाय. हे जेवणाच्या बळान दिसान दीस तुजो मोग अणभवूंक, तुज्या पाकटा कला आमचे दिसा दिसपटे जिवीत सारूंक आनी एका दिसा सर्गीच्या राज्यांत तुका भोगूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भाव भयणीनो, आमच्या ताबेर्नाकलाक एक पोरणी चावी आशिल्ली आनी पोरणे लोक ते खूब तेंप जालो. ती लोकाची चावी काडल्यार घालूंक जायनासली. आमचो भाव आग्नेल मंदिरान काल खेरीत एक थंय हाडलो आनी एक नवी लॉक घातला. आतां ती नवी चावी आमच्यांनी भितर दवरूं येता. आमी ती काडूंक जायना म्हूण थंयच दवरताले. आनी केन्ना केन्ना भिरांत दिसताली म्हाका, कोणूय येवयत आनी ताबेर्नाकल उगडीत पूण. काल सांजे आमकां नवी लॉक. इट्स अ व्हेरी ओल्ड टॅबर्नेकल, very nice one, but the key was too old. The lock was very, very old. म्हणून कालच्यान आमकां नवी ताबेर्नाकलाची चावी मेवल्या देवा कारगां. आयतारा दीस क्रिस्त रायाची परब, एक सोबीत काळ हें वरोस कुरपेचें वरोस सोंपता आनी त्या दिसाक आमी जेजूक सगळ्यांचो सर्वांचो राजा म्हूण मानून घेता. ही परब एक व्हडली दोबाजीक परब. पवित्र सभे आमी ओळखून घेवया, जेजू आम्हा सोगटां सोमेस्तांचो राजा, आख्खे संवसाराचो राजा. ताचें दोनीपण मोगाचें, शांतीचें, सवस्कायेचें, जिविताचें, सेवेचें असलें ताचें राज. आनी ताचें राज आमच्या काळजांचेर, आमच्या मनांचेर चलोवंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयतारा दिसा ही दोबाजीक परब जातली क्रिस्त रायाच्या मोनुमेंटाशी सांजे 5:30. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गायोन गावया U16 पाद आग्नेल आमच्या इश्टा पेज 239. U16 पेज 239.